सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता आमी एक सोशल वर्कर आनी आमी ट्रस्टूय चलयता आनी हांव एक एक्टिविस्ट बी आसा. एक बायलेचेर फोटो व्हायरल जाता आनी विरेशान म्हणला विरेश एक MLA जावन इलेक्टेड लोकांनी ताका वोट घालून हाडला आनी RG म्हणटा पळय तो कितलेशेच बोबाड मिटिंग्यो घेवन प्लस एक ॲप उगडलो तेंच्यांनी बायलेच्या सेफ्टीक लागून. तेजो MLA डायरेक्टली ओपनली येवन प्रेसार सांगता व्हिडिओचेर की आपूण जाणा आसलो केन्ना जाणा नासलो, जर आपूण हे आसलो तो खंय तरी तो एक बायलेक थ्रेटन करता कसो दिसता विक्टिमाक. कित्याक विक्टिमाचे फोटो सगळ्याक व्हायरल जाता, विक्टिमाची नांव व्हायरल जाता, विक्टिमाचे असे खुबशे फोटोज बिटोज सगळे हांगा ते ग्रुपांनी व्हायरल जाता. खंय तरी हो थ्रेटन एक विक्टिमाक थ्रेटन. फाल्यां कॉम्प्रोमायज देखून ही केस जाली तरी ती बायलेची इज्जत हो MLA जावं तेजो भाव जावं तेजो आदीचो चीफ आसा जो मनोज परब तो हाडून दिवंक शकचो ना. बायल कितें हे पयलीं MLAन खंयच्या बी MLAन इलेक्शनाक बसचे पयलीं जेन्ना तूं पब्लिकली एक हे जाता तूं पब्लीक सर्वंट जाता. विरेशाक कळपाक जाय की तूं एक पब्लीक सर्वंट. तूं जरी चुकूंक ना म्हणटा आपली चूक ना आपली भावाची चूक ना तरी म्हणटा जाल्यार तूं खंय तरी चुकला. तुवें व्हिडिओचेर उलयला तूं खंय तरी चुकला. बायल मनीस तुमच्या पांयां पोंदची धूल न्हू आरजीची की तुमी जाय तेन्ना तेंचेर व्हिडिओ काडटले, तेंची नांवां घाण करतले, तेंचे फोटो व्हायरल करतले. बायलां म्हणटा पळय ती इज्जत आपापल्या घराण्याची इज्जत. तुमकां भले ती बायलां इज्जत ना दिसूं इज्जताची ना दिसूं पूण बायलां सगळ्या घराण्याची आपल्या घोवाची आपल्या भावाची आपल्या फॅमिलीची इज्जत आसता. ती खंय तरी ह्या विरेश बोरकरान तेजी इज्जत काडून उडयल्या आनी जे फोटो व्हायरल जाता तेजे विरेश बोरकर कितें म्हणूंक सोदता ते कोण करता हे आख्ख्या गोंयभर लोकांक खबर आसा. आरजीचे IT सेल जो आसा फोटो व्हायरल करूंक नांवाची घाण करूंक फेक अकाउंट्स ओपन करून कमेंट्सां घालून बायलांक कशें थ्रेटन करता हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आनी हांव मनीस भिवपी न्हू हांव फुडें सरलां. आमकां फकत जाय की जी ती विक्टीम आसा जर तिका कितें सपोर्ट जाय आमी तेजे फाटल्यान आसा आनी हांवूच ना खूब जाणां सपोर्टाक रावल्या. हितून कांयच पॉलिटिक्स ना हितून कांय ना. हितून फक्त आसा म्हणटा ती आमची बायलांची आबरू आमची जी बायलांची इज्जत वयता असल्यांक लागून. आयज जर MLAच्या भावाक सपोर्ट केले जाल्यार हो MLAचो भाव भायर सरून लोकांच्या बायलांक चेडवांक रेप करतलो आनी तेंच्या वांगडा जे आरजीचे आसा ते बी गँग रेप करतले आनी ते एक सेकंड लावचे ना. जर आयज आमी हांकां सपोर्ट करता आमी हांकां हांगाच बंद करपाक जाय आनी हे हांगाच मॅटर ताका भितर उडोवन काबार करपाक जाय. तेजें एक्शन घेवपाक जाय आनी जे कोण पळय ताका देव करता तांकां विचारूंक सोदता तुमच्या बायलांक तुमच्या भयणींक तर अशेंच केल्लें तुमी तांकां वगी रावपाचें. आयज ती कोण बायल आसा तिजो घोव भायर आसता भुरग्यांक घेवन ती आसता. तो म्हणटा विरेश आपूण ताका वळखत ना ती ऑफिसान नासलेलीच जाल्यार तेंच्यांनी तेज्या फॅमिलीन तुका लागून तूं बरो मनीस म्हणून तियात्र देखून केल्लो आसा तुजेर. त्याच बायलेच्या त्याच घराण्याच्या चेडवाची तुवें आबरू काडल्या. त्याच घराण्याच्या चेडवाक तुवें आयज सपोर्ट करूंक ना. आयज तुजे वोटर ते तुजे वोटराक तुवें सपोर्ट करूंक ना. तुवें आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट केलो आपल्या भावाक सपोर्ट केलो जाल्यार तूं पब्लीक सर्वंट कसो जालो. तुवें रिजायन दिवपाक जाय ना जाल्यार तुवें सॉरी मागपाक जाय तुज्या भावा कडेन. जेन्ना ही FIR जाली तेन्ना जेन्ना तेजो भाव घरांतल्यान एग्रेसीव जावन जेन्ना घरांतल्यान भायर सरलो आनी त्या बायलेचें दार फोडलें आनी जेन्ना दार फोडलें तेन्ना तेजी त्या बायले वांगडा तेजी भुरगीं थंय भितर आसली तेन्ना तेजी भुरगीं खंय तरी भियेली. तेन्ना म्हाका दिसता जेन्ना FIR जाली तेन्ना PIनी सारकी आपली इन्वेस्टिगेशन करिनासतना जो चिल्ड्रन्स एक्ट तेजेर लागपाक जाय आसलेलो तेजे साईश बोरकराचेर तो लागोंक ना. आयज सांत आंद्रेचो MLA जो विरेश बोरकर आसा तेणे आयज त्या बायलेच्या वर्दान रावपाक जाय आसलें न्हू आपल्या फॅमिलीच्या वर्दान. आयज तेणें सगळो सपोर्ट आपल्या भावाक दाखयलेलो आसा आनी तो पब्लिकेच्या फुड्यान फेल जालेलो आसा. जर तो खरो आमदार आसलेलो जाल्यार आपल्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां बरोबर तो आसतलो आसलो आनी भावाक तो कितें ते आपले पनिशमेंट दितलो आसलो. बरें श्रेया तुवें हेजेर कित्याक कंप्लेंट केला विरेश बोरकराचेर कित्याक कंप्लेंट केला? कित्याक पळय एक तो लोकांनी ताका निवडून हाडलेलो एक आमचो म्हणल्यार पब्लिकली आयज खंय तरी पब्लीक सर्वंट तो एक पब्लीक सर्वंट MLA ताका लोकांनी निवडून हाडला. चेडू तेजे वोटर ती बाय तेणें असो येवन स्टेटमेंट दिवप हे रॉंग.
त्याने स्टेटमेंट दिवन दाखयले की हांव व्हिडिओ आयज हांव तुका सगळे न्यूजार काडला, तू ह्या फुडें जर अशें कितें बी आनी एक्शन घेवशी म्हाज्या भावाचेर जाल्यार हांव तुका कितें तें आतांच दाखयता. म्हळ्यार त्याने ऑलरेडी ती इनडायरेक्टली ती बायलेक धमकी दी. सो न्यूजार सांगप की आमी पर्सनल मॅटर हेजेरूच कळटा की तो सगळे जाणा आसलो आनी जाणा जावन तेणें तो व्हिडिओ काडला कित्याक त्या बायलेक तेणें इनडायरेक्टली थ्रेटन केला. तेजे फोटोय व्हायरल जाता जाल्यार हितून MLAच रिस्पॉन्सिबल आसा आनी आमी तेकाच धरता कित्याक तेकाच सगळी खबर आसा ते चेडू कोण ते विक्टीम कोण पळय तेजे फोटो तेजे वांगडा व्हायरल जाता. RGP म्हणटा की आमी प्रोटेक्शन दिता म्हणून बायलां खातीर म्हणून, तेजेर कितें म्हणटा तूं? RG बायलांक प्रोटेक्शन केन्नाच दिवचो ना हे तुमी सगळ्यांक खबर आहा. आयज आमी बायलांक लागून झगडटा ते विक्टिमेक लागून झगडटा जाल्यार तो लोकांक व्हिडिओ काडूंक लायता आनी एके बायलेची मॉडेस्टी काडूंक ओपनली लायता जाल्यार तो RG खंयचो आमकां बायलांक सांबाळटलो? तो बायलांचे अगेन्स्ट RG काम करता आनी RG रेव्होल्युशनरी नांव पळय आसा हें काडून उडोवन रेपिस्ट म्हणून ताणें नांव दवरपाचें आपले पार्टीचें. ताका सूट जायना रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणपाक आनी हें रेव्होल्युशनरी नांव कॅन्सल करपाक बी आमी कोर्टान घालपाक आसा. तेजे सगळे जे एक्ट आसा तेजे व्हिडिओज तेणें जे कितें केलां सगळे आमी हे घेवन लोकांचे सगळे सायनी घेवन आमी कोर्टान घालपाक आसा. रेव्होल्युशनरी नांव हें कॅन्सल जावपाक जाय, ताका हें नांव सूट जायना म्हणून. तुजे भावाक अजून पासून ताका हे मेळूना, कोर्टान हे दिवना, ताका जजमेंट दिवनात, पण तूं कशें म्हणू शकता की बाबा तेणी जे केलात म्हणून? चेडवाचो कंप्लेन ऑलरेडी व्हायरल जाता. जरी तर तो कॉम्प्रोमायज बी जाता तरी बी आमी ही जे कितें आसा जस्टिसाचें आयज तेच बायलेक लागून न्हू आमी सगल्यांक लागून झगडटा आनी RG फक्त एकाच लागून करिना. हेच तूं डायरेक्टली ब्लेम करू शकना न्हू. हांव ब्लेम करता हांव छाती ठोकून ब्लेम करता. ते दादागिरी चलयता RG बायलांचे अगेन्स्ट काम करता. हांव छाती ठोकून सांगता बायल जावन आनी आमकां तेज्यो सगळ्यो गजाली खबर आसा. 1 आनी 2 बायलां न्हू आतां खुबशीं बायलां येयले आमकां फोन करता, मेसेजी घालता. जेन्ना तो तेंचे कडेन काम करताले RG तो कसो तांकां थ्रेटन करतालो, कसो तांकां यूज करतालो. हांव छाती ठोकून सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन इज अ फेक पार्टी म्हणून, रेपिस्ट पार्टी तो, चोर तो. छाती ठोकून सांगता हांव. म्हाका कोणूच म्हाज्या उतरांसून भायर काडूंक शकचो ना. कितें बी करा छाती ठोकून सांगता हांव की हांव खरें आसा. आयज एक RGचो आमदार जो विरेश बोरकर आसा तो म्हणटा, तुमी म्हणटात तो बायलांक सपोर्ट करीच ना. हांवूय तेजेर अग्री आसा कित्याक तो बायलांक सपोर्ट, तो जर बायलांक सपोर्ट करतलो आसलो आयज तो बायलेच्या वरदान आसतलो आसलो. तो बायलेची मॉडेस्टी काडटा. तो म्हणटा एका बायलेचेर आपल्या भावान जो हे कृत्य केल्लें आसा, एग्रेसिव्हपणाची केल्ली आसा, दार फोडून जेन्ना भितर गेल्लो आसा तो म्हणटा हो पर्सनल इशू. तूं फाल्यां हो पर्सनल इशू सगळ्यांच्या बायलांच्या वांगडा करतलो आनी तूं पर्सनल इशू म्हणून सांगतलो ग्रुपाचेर येवन आनी न्यूजाचेर येवन. हे खंयच्यान? आनी आमदाराचेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक आमदाराचेर वास्को एक बी FIR जायनासतना हांगा सगळो बोबाड जालो. हांगा FIR रजिस्टर्ड जाला तेका लागून आमी फुडें येयला. जाल्यार हेजे फुडें तुमचो स्टेप कितें आसतलो? आमचो स्टेप आतां तुमी पळयत रावा. आमी वग्गी बसपाक ना आनी हितून हांव एकटें ना. RGचे IITचे भुरगे ते देखून फुडें येयल्ले आसा. फक्त आमी आतां स्टेप बाय स्टेप काम करतले. आमी फक्त हांव ना, खुद्द RGचे मेंबर जे भायर सरल्या तेंच्यांनी देखून तेजे सगळे काला चिट्टा हाडून आमचे कडेन दिल्ले आसा. तो IIT सेल कसो चलयता, तो कशें म्हणून लोकांक कामाक हें करता, कसो RTI घालून TCPन पंचायतीन हांगा थंय तो ब्लॅकमेल करून तो एक्स्ट्रोशन पयशे करता पळय तो तेजे सगळे काला चिट्टा हाडून दिल्ले आसा. बेश्टे बोबाड मारिना येवन ते बी RGचेर. कोण एक्स्ट्रोशन करता? MLA करता काय? RGचो चीफ, MLA आनी तेज्या वांगडा आनी 4 भुरगे आसतात. सगळे आमकां दिल्ले आसा. हांगा बोबाड मारप, हांगा गर्दी घेवन वचप, उजो करून तेका भिवप, मागीर हांगासर सेटलमेंट करप. आयज पासून तेजे RTI खंय पावला? कोणें पळयला खंय पावला तो रिजल्ट खंयच पावूंक ना. अंडर टेबल सगळे सेटलमेंट जाला. ते बरें कर.